पावसाच्या पूर्व तयारेचेर भासाभास करपाक गोंय सरकारान शेनवारा रिव्ह्यू मिटींग घेतली। हाचेर फावो ते उपाय घेतिल्ले आसात म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। पंचायतीन आपले परीन तयार रावचे म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले। रिव्ह्यू मिटींग घेतल्या, सगळी प्रिपेर्डनेस केल्या आणि त्या खातीर जर चुकून वादळ आले, चुकून उदक भरले जाल्यार कशा पद्दतीचे आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय हेजी आमी जबाबदारी घेतल्या। पण तितकीच जबाबदारी पंचायतीची उरता। तांच्यांनी सतर्क रावच्या खातीर सचेत ॲप हो डावनलोड करून घेवचो। सचेत ॲपाचेरूय आमकां टायम टू टायम मॉन्सून प्रिपेर्डनेस कसो आसा हो कळटा आणि तांच्यांनी टायम टू टायम 112 नंबर आसतलो किंवा कलेक्टरान सेपरेटली दिल्ले दोन्ही नंबर हाज्या कडेन कम्युनिकेट करूं येता आणि पुराय गोंयांत अशा पद्दतीचो चुकून डिजास्टर जावचो न्ही हाज्या खातीर आमी अलर्ट आसचे म्हणून हांवें सगळ्यां कडेन कॉर्डिनेट केलें। ते कडेन आमी म्हणटा की वॉटर लॉगिंग हे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता। हे वॉटर लॉगिंग कमी करपा खातीर आमी पंचायतींनी इनिशिएटीव घेवच्यो पडटल्यो। ज्या जाग्यार रोडाचेर सुद्दां एकदां PWD कळना पण तांच्यांनी PWD तरी इन्फॉर्म करपा जाय। दर्या वाठारांनी 37 अर्ली वॉर्निंग डिझास्टर टावर बसयल्यात आणि 11 सायक्लॉन शेल्टर्स तयार केल्यात। अर्ली वॉर्निंग डिसॅमिनेशन टावर्स बांदलेले आसात। टोटल 37 टावर्स इन कोस्टल एरिया आमी बांदलेले आसा। जेन्ना केन्ना कसली वॉर्निंग येता तेन्ना हे टावरांतल्यान आमकां मेसेज धाडपाक मेळटा। तशेंच आमी 11 सायक्लॉन शेल्टरी बांदलेले आसा। तशेंच डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो फंड पालिका आणि पंचायती वांगडा शेअर जातलो म्हूण डिझास्टर मॅनेजमेंट अधिकाऱ्यान म्हायती दिली। ह्या वर्सा आमी तो फंड वाडोवन प्रत्येक पंचायतीक आमी 35,000 रुपया, बी क्लास म्युनिसिपालिटीक 60,000 रुपया आणि A क्लास म्युनिसिपालिटीक 1,10,000 रुपये दिल्या। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।